बेरेस्तारा रातीकडेन खांडेपार फोंडेच्या MIBK शाळेंतल्यान सुमार 2,80,000 रुपया आणि CCTV DVR चोरयेक गेल्यात। फोंडा पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या। पळयात पुराय बातमी। शुक्रारा सकाळी शाळा उगडपाक आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक चोरी जाल्ल्याचे कळ्ळे। ताणे ताबडतोब शाळेचो अध्यक्ष आनी मुख्याध्यापिकाक कळीत केले। विद्यार्थ्यांकडल्यान एकठांय केल्ली रोख रक्कम ते आलमारीत दवरताले। चोरांनी आलमार फोडून भितरले रकमेचेर हात मारलो। चोरयेचे पुरावे उरचे न्हय म्हण CCTV कॅमेरेचो DVR लेगीत उबारून घेवन गेले। पळयात। There is a robbery in the school. He said that door of the office is broken and open, and from the cupboards they opened the cupboards, they broke the locks of the drawers and safes in the cupboard. Then they also they took whatever cash was there inside the tables and the safes, collected again they entered the headmistress office and they disconnected the DVR of CCTV camera and took away along with them. They also tried to open the table of assistant headmaster. Opened it, but they couldn't. I don't know. We do not know what they have taken from there. So what is to be stolen now? Still, what has been stolen? We do not know. They say that around 2.5 to 2.8 lakhs of rupees have been taken away by them. Fees of the, those were the fees collected from the students for to pay to the board. And as the bank is not taking the cash every day, I think per month only 4 times per month they accept the cash to the limit of 50,000 each. So therefore the cash remains here, and because of that the cash was kept in the locker. We do not know now what to do. The police investigation is on. And so they took away the DVR also. DVR is properly disconnected and taken. It is not just cut. The wires are not cut and they have not cut the wires and taken it, but they have just disconnected it properly and they have taken. So you have any doubt or something on the one? They have to. Police investigation is on and they have to interrogate people. फीस म्हणजे 2,80,000 सुमार आसा फीस ती भुरग्यांनी ह्या दिसांनी कितें SSC बोर्डाचे भुरग्याची हे आसा SSC कोण स्टुडंट्स आसा तेंची फीस कलेक्शन आसलेली। आतां कितलेशेच भुरगे आसा हितून आसा 10th भुरगे आसा आनी कसली फीस आनी सगळी ती एकठांय आयल्या आनी कांय जाण म्हणटाले कितें ही फीस आसा तुमी इतली कित्याक दवरता पूण सद्या आतां असो बँकिंगाचो एक मोठो प्रॉब्लम जाल्लो आसा। बँकिंगेक 50,000 वयर तांकां हें करपाक मेळना आनी ओन्ली 4 ट्रान्जॅक्शनां हें करचें पडटा सो दॅट कॅश तो तसोच करता ताका लागून हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा। आनी हांगासर जे कोण येयल्ले आसा पळय न्ही तेंचे पयलीं म्हाका तें सारकें हें केल्लें आसा कितें केल्लें आसा मॉनिटरायज केल्लें आसा आनी मॉनिटरायज करून हांगासरले कॅश व्हेल्लें आसा आनी कॅश अशें व्हेल्लें आसा की सारकें एनवलपां फुलून जशें हायराची जी एनवलपां कशें फोडटा तशें इंडिविज्युअल काडून तेंच्यांनी व्हेल्लें आसा म्हणजे आनी ह्या स्कुलान कितें जालें आसा वेवस्थीत टायम घेतलेलो आसा तेणें सामकें सिस्टमॅटीक म्हणजे 2-3 आलमारी तेणें डॅमेज केल्ले आसा आनी खुर्ची बिर्ची अशें सायडीन काडूनच हें केल्लें आसा वेवस्थीत। आयज सकाळी कळ्ळें की सकाळी जेन्ना पळय ते पिवन आनी हो येता वॉचमॅन येता तेन्ना सकाळी काल प्रसंग घडला आसतलो काल राती कडेन प्रसंग घडला आसतलो। Goa365 कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।